पुराय संवसार 2021 पावला देखून त्या निमतान साबार कार्यावळी जाल्यो, इव्हेंट जाले. अर्थात पर्यटन स्थळ आशिल्ल्या गोंयांत इव्हेंट जावंक नात कोण म्हणीत. दबाजान जाले आनी सगळे सरकारी कायदे नेम मोडून जाले. पुलिसांचे पेट्रोलिंग असलेंच, सरकारी आदेशूय असले, पूण थळावे आसूं वा पर्यटक कोणीच सरकारी SOP पाळले नात. भलायकी खातें, राज्य आनी केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान दिल्ल्या सुचोवण्यांक लोकांनी किकोत केलें. पळयात. कोविड-19ची फाटभुंयेर नव्या वर्सा निमतान कसली कसली काळजी घेतले ताची सरकारान वळेरी दिल्ली. पूण सरकाराक किकोत करून लोकांनी कायदे आनी नेमांची धजा मारली. खास करून दर्यादेगांचेर मास्कां, सोशल डिस्टन्सिंग आनी हेर कसलेच तरेचे सरकारी आदेश पाळले नात. कोविडाक भियेनासतना सगळ्यांनी मजा मारली. दर्यादेगांचेर कितें घडलें तें आमच्या कॅमेऱ्यांनी दाखयलांच. आतां ह्या नेम मोडप्यांचेर सरकार कसली कारवाय करता तें पळोवपाचें. पळयात हे देखावे. कळंगूट, बागा बीच आनी दर्यादेगा वयल्या क्लबांनी चलिल्लो हो धडगूस. सोशल डिस्टन्सिंग ना, कोणाच्या तोंडार मास्कां नात, जाल्यार कोणच SOP पाळिनात. नवे वर्सा पार्ट्यो करप्यांनी आनी ट्युरिस्टांनी सरकारान घालून दिल्ले SOP खरसाणीन पाळचे अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलेलें. पूण प्रत्यक्षांत कितें जालें? कोविड पातळावपी घडामोडी जाल्योच, इव्हेंट जाले, गर्दी जाली. सरकार कितें करतलें तांचें? सरकारान खंयसरूच नायट कर्फ्यू डिक्लेअर करूंक ना. आज 31 डिसेंबर, फेस्टीव सिजन. द स्टेट सगळ्यांनी कोरोना व्हायरसाचेर कंट्रोल दवरपा खातीर सरकारची जी SOP आसा, म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करप, मास्क वापरप, सॅनिटायझर वापरप, एवरीवेअर ज्या जाग्यार पार्टी जाता आसतली, ज्या जाग्यार हॉटेल्स आसतले, पब्लीक प्लेसीस आसतले, सगळ्यांनी कंट्रोल दवरप गरजेचें आसा. कारण आयच्या घडीक डायरेक्टली नायट कर्फ्यू असो सरकारान डिक्लेअर करूंक ना. त्या खातीर म्हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा, जितके ट्युरिस्ट गोंयांत आयल्या, जितके गोंयचे हॉटेलर्स आसात, जे पार्टी ऑर्गनायझर्स आसात, तांच्यांनी ह्या सगळ्या नॉर्म्साचें पालन करचें. स्पेशली रिक्वेस्ट फॉर द टुरिस्ट टू मेंटेन द सोशल डिस्टन्सिंग, टू यूज द मास्क अँड सॅनिटायझर्स टू टेक कंट्रोल ओवर द कोरोना व्हायरस. दॅट इज माय रिक्वेस्ट. मूव केला आसत, बट सरकाराच्या आयच्या घडीक नायट कर्फ्यू डिक्लेअर करपाचें डिसिजन ना. आयज आनी फाल्यां ना. की आतां मास्क बीन आसा न्ही परत रातची. आमी जी मास आसा पळय न्ही, तांकां ऑलरेडी सांगलां, तेंच्यांनीय सांगलां की बाबा ते मास्क मोठ्या प्रमाणात कोणूच घेयना. खंयच्याच आतांय बाकीचे कडेन जात्रा सेलिब्रेट जाता आसतल्यो, तेंच्यांनी सगळ्यांनी सोशल डिस्टन्सिंगाचो नॉर्म पाळचो. तर ती खूब मोठ्या प्रमाणात जरी जात्रा जाता आसत जाल्यार लोक खूब कमी प्रमाणात त्या जात्रांक आसता. त्या खातीर तशाच पद्दतीचें सगळें सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन सगळे कडेन करचें. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसोजा.